Sordongra poros morto, Sorves polace mondi, Somnia porosus morte, Bevacha dongra tsuruya, Tacha mondiran somuya, Bevacha dongra tsuruya, Tacha mondiran somuya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आनी तुमचे सगळे आसूं. हे पृथ्वेचेर नदर मारल्यार देवाचें आसणें आमकां दिश्टी पडटा. पृथ्वी सांबाळपाचें आमचें काम. पृथ्वेचें सैम मनशाक बरी भलायकी दिवंक खुशाल करता. ती आपलें काम बरे भाशेन करता, पूण मनीस आपल्यो नाड बुद्धी वापरून पृथ्वेचो आकार पिड्ड्यार करून उडयता. आयज हे पवित्र मिसा भेटेन वांटो घेतना आतांच आमी बरें करून आमचे फुडले पिळगेक बरें दवरूंक आमकां आदार मागुया. किरीत भाशेन आमी हायस जेजूच्या कुडी रोगताच्या तिसऱ्या नवनान भाग घेवंक आयल्यात. किरीत भाशेन आमचे पासत ह्या मिसान मागुया की आमी जेजूच्या जिवितान सदांच वांटो घेवंक आमकां मेळूं म्हणून. आयज मागुया जी कोण आपलो वाडदीस समोर रमतात, केजिया रॉड्रिगीस आनी रॉनन फेर्नांडिसा पासत तशें फ्लाविया वाजा पासतूय ह्या मिसांत मागुया. तशेंच आमच्या कॉन्फ्रात भावा भयणीची आयजचो नोवेन भेटतात तांचे पासत मागुया. जॉनिता कोम्स, जुली कुलासो, फ्रांस्किना मंतेरो, बेनिता कुलासो आनी जोकिना कुलासो तांकां ताच्या फॅमिलीच्या वांगड्या पासत ह्या मिसांत मागुया. म्हजे भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सुरपुजवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो उगड अपराध. ह्या ते पासत पासत घेवन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात प्रार्थना मागता. सुरपुजवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sonia kakluko, Sonia kakluko, kakluko. Krista kakluko, Krista kakluko, kakluko. Sonia kakluko, Sonia kakluko, kakluko. प्रार्थुया. सोम्या जेजू ख्रिस्ता आमच्या सोडवणदारा, तुज्या कोश्टा मोडणाच्या उगडासाक हो अजापांचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडून दवरलाय. ह्या तुज्या मासा रोगताच्या योजना जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी ओदीक ओदीक बरो. हें तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता. जेजू, जो बापा सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्यवन पावलून कोरीतकाराक बरयलेले दुसरे चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, म्हजी व्हडवीक सांगूंक म्हाका कांय फायदो ना. जावं व्हडवीक सांगची म्हाका गरज पडले जाल्यार
हांव सैमान दिल्ल्या दर्शनाची आनी परीक्षणाची खबर करतलो. क्रिस्ताच्या एकवटान आसलेल्या एका मनशाक हांव वळखता. 14 वर्सां फाटीं ताका उखलून तिसऱ्या स्वर्गार पुर्यान उबारलो. हें तेंच कुडी सयत व कुडी भायर घडलां तें हांव नकलो, तें देवूच जाणा. त्याच मनशाक वैकुंठांत उबारून व्हेलो आनी थंय मनशाच्या उतरांनी उच्चारूंक जायना आनी सांगूंक फावना तसल्यो गुपीत वस्तू ताणें आयकल्यो म्हूण हांव जाणा. ही ताची कूड सयत व कुडीन भायर घडलेलें तें हांव नकलो, तें देव जाणा. हे मनशा पासत हांव वडवीक सांगतलो. म्हजे विशीं कसलीच वडवीक करचो ना. करिना जाल्यार म्हजी अस्खतकायेची मात करतलो. हांव वडवीक सांगूंक सोदिना जाल्यार हांव पिशेपण करचो ना, कित्याक सत तेंच करतलो. हांव वडवीक सांगूंक सोदिना जाल्यार सांगतलो. म्हाका पळयना आनी आयकून म्हजो अदमास केला ताचेहून कोणूय म्हजेर अदीक चिंतीत म्हूण हांव म्हजी वडवीक सांगूंक फुडें सरना. आनी इतलें उटोवप प्रकाशणेचे पासत हांव गर्वान फुलोना जावंक म्हाका सैतानाक म्हज्या कुडीक दिला एक कांटो. हो कांटो सैतानाचो एक पूत. हेच विशीं 3 फावटी प्रार्थना करून तांतलो म्हाका निवार म्हूण हांवें सुमयाक मागलां. पूण ताणें म्हाका अशें म्हणलें, म्हजी मोजत तुका पुरो, कित्याक अस्खतायेक म्हजें बळ सोपुर्णायेक दिसून येता. देखून क्रिस्ताचें बळ म्हजें सवें आसच्याक कुशीन म्हजे अस्खतकायेची वडवीक करतलो. म्हणटच क्रिस्ता खातीर म्हजे अस्खतकायेनी, अभिमानांनी, अडचण्यांनी, दुमाळ्यांनी आनी तळमळ्यांनी हांव मुरगडटां. कित्याक जेन्ना हांव अस्को तेन्ना हांव सुक्तीवण. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, चाकून घेयात आनी पळयात, सरेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगळीं म्हणुया, चाकून घेयात आनी सरेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या सेवकां भोंवतणी वेदो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सरेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस भागी. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात, सरेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. भक्तांनो, सर्वेस्पराची भक्ती करात. ताची भक्ती करतल्यानो कांयच उणें ना. तोडणे शिवाक पुर्यान उपास तापास काडचो पडटा, पूण सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसा तांकां बरें कांयच उणें जावचें ना. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. येयात भुरग्यांनो, म्हजें आयकात. सर्वेस्पराची भक्ती तुमकां शिकयता. तुमच्या मदलो कोण जिवाक लोबडोला, लांब आंग आनी सूख भोगूंक कोण आशेता. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात, सरेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. केदें व्हडटें उदारपण आमचे सुमये जेजूचें. आमी ग्रेस जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बळ. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोणाच्यानूच दोगां दोनयाची चाकरी करूंक नजो, कित्याक तो एकल्याक जळटलो
आनी दुसऱ्याचो मोग कोत्तलो वो एकल्याची पोरवा आनी दुसऱ्याची बेपोरवा कोत्तलो तुमच्यान देवाची आनी गिरेस्तकायेची चाकरी करूंक जायना देखूनच हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवा खातीर मुणगे कितें जेवचें खावचें ते विशीं हुस्के नाकात जेवणा परस जीव आनी न्हेसणा परस कूड व्हरती न्हय अंतराळा वेळ्या सुकण्याचेर नदर मारात तीं बोपिनात लुयनात आनी कोडेय बरिनात तरी तुमचो स्वर्गीचो बाप तांकां पुजता तुमी तांचे वोन ओदीक मोलाची न्हय तर आनी हुस्के काडून तुमचे आवक हात बोर वाडोवंक तुमचे भितरल्यान कोणाच्यान जाता जायत आनी न्हेसणा विशीं तुमकां दास्ती कित्याक शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात ती कोश्ट करिनात ती सुतूय काडिनात तर हांव तुमकां सांगता सलोमाव लेगून सगल्या आपल्या दोबाज्यान तांतल्या एकल्या सारको न्हेसलो ना तर आज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यान उडयतात ते शेतांतलें तोंड ह्या जिन्सान देव न्हेसयता जाल्यार त्या भोवन कितलो अदीक तुमकां नेटोवचो ना उण्या भावाताच्या मनशानो म्हणटच आमी कितें कोत्तल्या कितें पियेतल्या वो कितें न्हेसतल्या अशें म्हणून हुस्कें काडूं नाकात असल्या सगल्याची वासपूस कोत्ता ऑन भावार्थी तुमकां ह्या सगल्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो स्वर्गीचो बाप तर जाणोच पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात आनी हेरूय सगलें तो तुमकां भरपूर दितलो म्हणटच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो त्या दिसाक जें नश्ट आसा तेंच पुरो ताका जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता आयज पयले वाचपान आमी आयकलां भाग्यवन पावलून कुरिंदकारांक बरयलें चिठेन भाग्यवन पावलू आपणाक तिसरो मनीस कोत्ता इंग्लीश ग्रॅमरान आमी जाणा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन आनी तो आपणाकूच तिसरो मनीस कसो कोत्ता आनी कितें म्हणटा काय तो म्हणटा म्हाकाय देवाचें दर्शन दिश्टी पडलेलें आहा म्हाकाय प्रकाशनी मेळ्ळ्या पूण हांव ती वडवीक तुमचे मुखार दवरूंक सोदिनात कित्याक तुमी मागीर म्हाका लेखतल्यात की हाका दर्शन मेवलें म्हणून हाका बरें प्रकाशनी मेवली म्हणून सो ताची वडवीकाय दाखयना की ताका विजन कित्याक मागीर लोक तो एके भाशेन एक्सिजिसीस कॉमेंट्रीन म्हणटा मागीर लोक सोदतलो ताचो सिक्रेट कितें की ताका देव दिश्टी पडलो म्हणून घोडे आमच्याय जितान ही एक ताळणी येता की आमकां देवाक मेळपाक आमकां ही दर्शन मेळोंक जाय म्हणून प्रकाशनी मेळोंक जाय म्हणून दुसरे जेन्ना भाग्यवन पावलू कुरिंतांक लोकांक वावुरतात तेन्ना दुसरे पाटलावदार आसलेले तो तांकां सुपर अपॉसल्स म्हणटा म्हळ्यार खेरीत भाशेन जेजूचे लागशिल्ले पाटलावदार तांची खबर करिना पूण दुसरे आपणाकूच पाटलावदार करून जेजूचे वयर आनी कितें कितें शिकवण दिता तांची तो खबर करता तो म्हणटा हांव म्हजी वडवीकाय हांगासर दाखयचो ना पूण हांव म्हजी वडवीकाय म्हज्या जिवितान असोक्ताय आहा त्या विशीं हांव तुमचे मुखार दवरता कित्याक ह्याच असोक्तायेन तो म्हणटा हांवें देवाचो हात म्हज्या जिवितान पडलेला केन्ना केन्ना आमी देवाक केन्ना सोदतात काय म्हण आमी विचारया जर तर आमी सगळीं हांगासर जिमिसाक येतात सगळीं आमी बोळान बोडलेलीं देवाच्या शक्तीन बोडलेलीं आमच्याच शक्तीन बोललेली आमी हांगासर येतली आसली काय ना म्हाका दिसना घोडे हांवूय ह्या मिसाक वांटो घेवचो नासलो जर तर हांव सगळ्याच बोळान हांव एक व्हडलो रेसलर कसो म्हाका भिरान ना कोणाचीच पूण आमी जाणा आमी सगळीं असोक आमकां सगल्यांक देवाची गरज आनी तशेंच आमी भाग्यवन पावलूच्या जिवितान पळयता तो आदी सावलू कसो जियेत आसलो तेन्ना ताका कोणाचीच पर्वा नासली तो आपुणूच मनीस
बोळांत भरलेलो, पूण जेन्ना ताका कळटा ना तो ओसूक मनीस, तेन्ना तो आपल्या जिवितान देवाक येवकार दिता. तशेंच आमकां ह्या मिसान बळ आनी जीव दितलो कोण आहा काय? जेजूच आमकां बळ आनी घोटाय दितलो. आनी कसो दितलो काय? आयज पवित्र कुडी रोगताच्या ह्या बलिदाना वरवीं. आयज जेजू आमकां शिवत मनान सांगता, हुस्के कित्याक काडटात काय? केन्ना आमी पळयलां काय आमी आमच्याच घराब्यान जायतीं फुलां लायतात, जायतीं झाडां लायतात. ती फुलां टेन्शन घेतात केन्ना कोणें पळयलां काय? नाही न्हू, ते टेन्शन घेयनात. पूण तेके भाशेन तांकां एक बोरवास आहा की देव म्हाका पोसतलो, राखतलो. तशेंच आमकांय देव राखता आनी पोसता दर दिसा. जर तो ताणें जिवीत दिलां जाल्यार फकत जिवीतूच न्हय, तो कित्याक आमचो हुस्को काडचो ना, आमकां कित्याक पोसचो ना काय? आमकां इतले हुस्के कित्याक? आयज कितें जेवतल्या, कितें पियता, थोडले बारीक बारीक टेन्शनां. पूण केन्ना केन्ना आमी आमच्या जिविताचो हुस्को चड दवरला. पूण आमकां आयज उलो ह्या मिसाच्या बलिदानान की आमी देवाचेर डिपेंडंट रावन, कितलो म्हूण आमी देवाचेर डिपेंडंट आहा काय म्हणून विचारुया. काय आमी आमच्याच बळान आमची जिवीत फुडें फुडें वतात, गोश्टून त्रास घेवन आमी आमचें जिवीत फुडें वतात आमच्याच बळा वरवीं. जेजूक नाका आमकां आमचेच बळान चल्लोलीं, जेजूक जाय आमी ताच्या सांगाताच चल्लोलीं. तर ह्याच मिसाच्या बलिदानान मागुया सगळ्या आमकां हो एक मिस्तेर, ही एक कृपा की आमी देवाच्या मोगान सदांच चिकटून रावलेलीं. सदांच हें एक कालतेपण मानून घेवया की आमी ओसूक वी आर वीक अँड वी रिक्वायर क्रायस्ट इन आवर लायफ. आमी ओसूक आमकां जेजूची गरज. जर तर हांव म्हजें जिवितान जेजूक पयसायता तर हांव म्हूण केन्ना बळान बदतलो काय? भगवन पावलो म्हणटा, जेजून ताका म्हणला न्हू, म्हजी मजत तुका पुरो, तुज्या वसोकतायेन म्हजें बळ संपूर्ण नाय पावता. तशेंच आमच्या जिवितान जाल्यार पुरो म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया. उबी रावुया भावाच्या मागण्या. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी हे पृथ्वीचे सैम सांबाळूंक उलो कोता आनी जायतो तोकोस घेता. आमी पोचेन ताचो उलो आयकूंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी हे दोतोरेचो आनीक तातूंत आसा ताचो सांबाळ करूंक ताचे पासत बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आमच्या पादविकाराक पातकुराक आयज नव्यान कोतोल्या कोपरात भावा भयणाच्या कुटुंबाक, ह्या दिसांनी वाजयतल्यांक आनी कातार कोत्तल्यांक, तशेंच नव्यानान वांटो घेतल्यांच्यो गरजो तांकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. मोगळ्या बापा, किरीत भाशेन आमचो बोरवासो आनी आमचो बाबा तुजेर वाडोय. तुज्या पुतान आमचे पासत आपलें जिवीत बारोयलें.
तूच ह्या जिविता वरवीं आमकां बळ आनी कुरपा दी म्हूण आमी मागता. ही सगळी मागणी आमी कोत्ता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. बेटोनेच्या वेळार गायन घेवया C30. Bandar magina, ako संसार तुझो सायबा, आमची काळजां तुका जाय, खोशेन भोगून येता तुका, आमची काळजां उबारता, तुझ्या मोगाक हांव देता, आमची काळजां उबारता, तुझ्या मोगाक हांव देता. आमच्या काळजाचेर तुका सायबाक कशी लागली, तशीच तुझ्या मोगाचेर आमचे भितर आशा वाडली, आमची काळजां उबारता, तुझ्या मोगाक हांव देता, आमची काळजां उबारता, तुझ्या मोगाक हांव देता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पुर्विदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पाळून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणा, गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो आमी तुका ओपून दिता. तशें जायत्या कोण्याचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकूच सोरो आमी करून घेता, तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमा समेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी तुई सर्वेस्पराताय बारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुर पोदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो संवसार सोरो पर्यान सोडवणेचो फळ आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपल्या कोश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरलो. आपल्या दोन दुतां बरोबर निमाण्या जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून खोत नासलेल्या मेंढऱ्यान तुका आपणाचीच भेटवणी केली. अशें तो जालो तुका मानता तसली संपूर्ण वाकाणणेची बोली. ह्या वर्त्या संस्कारान तूं तुजे पोरजेक पोसताय आनी तुजे पवित्र आनी तिका पवित्र करताय. हे तरेन एकेच पृथ्वीच्या सगळ्या मनशां कुलाक एकाच भावार्थान तूं उजवाडायताय आनी एकाच प्रिती मोगान एकठायताय. देखून आमी तुजे कुरपेची गोडसाण चाकून पुनर्जीवन जेजू सारकी जावच्याक ह्या विचित्र जेवणान वांटो घेवंक लागीं सोदता. आनी आतां सर्गीच्या दुतां सांगाती पितुमेद निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्per tu, Covid, Covid, Covid. Dolbarazo, सर्वेस्per tu, Sordani, Sonsar volia, Tuja voi baba, Sorgi, tuka zorizo, Sorvesporaci nami jeka taka azur.
उत्सर्गी तुका सोयसो. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेची आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त कियात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसण हें मेलच्याक तुमचें पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताचो गोड परगटुया. Jesu आमी ओळखता, आमी एकाची पियेता. तितले पावतीन तूं वैभवान येसो, आमी तुजें मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनून जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतली आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी लिव आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती, बागीवन सुसे तिचो पोती, बागीवन दोर दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात. त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटली. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या चुडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें चुकलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तायल्यान पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारां जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय
आनी सूर वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. तुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाळाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. तुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती सुभागी. सोम्या म्हजे भितर येवची म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. Jesu, आमच्या काळजात रावून घे. सोम्या जेजू, आमच्या काळजात रावून घे. बापा कडसून देवून आयलो, आमचे सारको मनीस जालो. सासना तुझे येवजण जाले, आमचे मोदे बिडार करचे. बापा कडसून देवून आयलो, आमचे सारको मनीस जालो. सासना तुझे येवजण जाले, आमचे मोदे बिडार करचे. सोम्या जेजू, आमच्या काळजात रावून घे. सोम्या जेजू, आमच्या काळजात रावून घे. मनशा सोयमाक तो जालो, साकरा रोपान दिसली पडलो. आमची पातकां काडून उडयता, शांती तुजी आमकां वाडटा. मनशा सोयमाक तो जालो, साकरा रोपान दिसली पडलो. आमची पातकां काडून उडयता, शांती तुजी आमकां वाडटा. सोम्या जेजू, आमच्या काळजात रावून घे. सोम्या जेजू, आमच्या काळजात रावून घे.
प्रार्थुया. बापा, सासणांक तुज्या दैवीक सुखान वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसोर मोयपासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरां वर्त्या सुखाची सुफळकुणां जेजूची ओमळी कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणान वांटो घेतिल्ल्या आमकां सोमेस्तांक तुवें बासयलोल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पुतविदात देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोडकार. शेवटाक गायन करूया T23. Sodac amcia mogala stole, saduna gamai mogaci, palmae, yomae, che anca dușas glopa, palmae, yomae, che anca dușas